fortnightly Panchayat meeting, the issue of urban status was discussed, and a resolution was proposed by Anthony Menezes and seconded by all our present members to write to concerned authorities to de-notify Kalangut as urban area. जायते लोकांचे मनीन apprehension जाल्ले that this urban जायत जाल्यार maybe tomorrow it will become a municipality, maybe infrastructure rates, the revenue rates जे have increase जातले, then FAR might increase. So a lot of several apprehensions were there in the minds of these people. So we have listened to the voice of the people. All our members told us that वाडे वाड्यांनी लोक म्हणटा नाका नाका त्रास जावपाचे. So we don't want to also put any undue status given to this urban, undue put people into problem. So we have consulted all our people. We've spoken also to our minister Michael Lobo. He also was in favor. लोकांक कितें जाय तें करप. So with this decision, we've taken a decision to write to them, and we will see that it is withdrawn. This urban status tag is withdrawn and comes back to the normal status that we have village. आयज हांव उलयतां एक कोंगोटकार म्हणून, आनी म्हज्या आवयन म्हाका ह्या कालांगूट गांवांत नायका वाड्यान आमच्या घरान म्हाका जल्म दिलो. आयज हांव कित्याक सांगता, कित्याक म्हाका कालांगूटचो खूब मोग आहा म्हणून. हांव कालांगूट पासत कितेंय करून खबर आसा आमच्या कालांगूट सांबाळपाक. तसोच एक इश्यू जालोलो. कालांगूट हिल आमचो एकूच हिल आहा कालांगूटान, आमकां दोन हिल ना, दोंगर एकूच कालांगूटचो. आमच्या इगोजे फुडल्यान ब्युटिफूल हिल आहा तो आमचो. थिसोर एक अशें जालें एकदां की कोणें सांगलें थिसोर एक नायट क्लब येता म्हणून, आनी तो ते सुवातेर नायट क्लब येवपाचो आहलो. ते कुशीक आमची धाकटी धाकटी भुरगीं रावतात, ऑफन्स रावतात. तशीच तिका बोंव्याज म्हणटा, सेंट एरेस कॉन्व्हेंट थंयसर आहा. आमचे सिस्टरी थंयसर रावतात सगळ्यो. ओल्ड एज होम आहा. आनी थिसोच ताणें अरावंड अबावट 150 मिटर्साक नायट क्लब येतालो. आयज 4 वरां जालीं. हांव झगडलां आनी दोंगरार कांय येवंक ना जावपाक थिसोर हांवें तो क्लब बंद केला येवपाचो. आनी म्हाका अशें आतां गोमान येयलां की त्या मनशान म्हाका दिसता तो मनशाक गोमलें ताका हांव केन्नाच बांदूंक दिवचो ना म्हणून तो भियोन तो क्लब तेणें ती एरिया पळय प्रॉपर्टी कोणाक विकली. जी प्रॉपर्टी कोणें घेतल्यात जरी ताका खबर आहा हेचेर आमचें ऑब्जेक्शन आसता तरी तेणें घेतल्या जाल्यार इट इज हीज लुकआवट. पूण ती सुवात आमी केन्नाच बांदूंक दिवचें ना. कित्याक ते म्हणटा ती सुवात सेटलमेंट घातलेली म्हणून. घालूं न्ही, कोंगुरचो दोंगर खंयचोरी सेटलमेंट घालूं न्ही, तेंचेर कांय ना. आहा आमच्या लोकलतांचेर. आमी तर फुडें सरत आमी केन्नाच तसले सुवातेर कितेंच करून दिवचें ना. आमकां सांबाळूंक जाय. म्हाका मोग आहा कालांगूटचो म्हटलो हांवें. शेतां दोंगर हो आमचे नॅचरल ब्युटी आसा ती आमी सांबाळूंक जाय आनी हांव ताका लागून सदांच झगडटलो. एकदां एक इश्यू जालो, नॉट एन इश्यू. एक हांवें व्हिडिओ पळयलो आमचो गांवचो MLA मायकल लोबोचो. ताणें एक स्पीच दिली पोर्रा आनी ती स्पीच सगळ्याक व्हायरल जाली, ग्रुपांचेर वॉट्सॅपार येयली. आनी ते स्पीचेर ताणें म्हटलें हांव मायकलाक काय शाबासकी दितां, वालो दितां. ताणें सांगलें हो आमचो पयलींचो गांव आहा तो आमी सांबाळूंक जाय म्हणून. कित्याक सांबाळूंक जावो, ही नॅचरल ब्युटी आहा, हे सिनीक एरिया आमची पोर्रा. आनी थिसोर खूब शुटींग काडटा, फिल्म काडटा, कोण लोक येतात, शुटींग चलता, सिरियल्स येतात. आनी हो गांव इतलो ब्युटिफूल विलेज आसा ती मायकलान सदां आमची विलेज पोर्रा दोची म्हटली. वालोच ताका. कित्याक दोची म्हटलें ताणें, आनी ताणें अशेंच म्हटलें की आमच्या गांवांत आमी हालीं ground+1 दितले करपाक, एट द मोस्ट ground+2. हेचे वर आमी बांदूंक दिवचें ना म्हणून. कित्याक म्हटलें ताणें की तो परीचो पूत, ताका परीचो मोग आहा म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां हांवूय कोंगुटचो पूत, हांव कालांगूटचो पूत, म्हाकाय मोग म्हाज्या कालांगूटचो आहा. सो ताका लागून हांव म्हाजी कालांगूट राखतलों. नाव लेट्स टॉक अबाउट ऑन अर्बनायजेशन. आयज हांवें म्हाजें रेजोल्युशन मूव केलें आनी बरोवन घातलें की आय एम ओपोजींग दीस अर्बनायजेशन म्हणून. आनी म्हाका तेणे सगळ्या मेंबरांनी कालांगूटच्या साथ दिलो. सरपंच ऑल 10 मेंबर्स इन्क्लुडींग मी 11. आमी सगळ्यांनी युनिवर्सिटी घातलें डिसिजन की आमकां अर्बनायजेशन नाका म्हणून. आतां म्हाका इतलेंच गोवोंक जाय हो मूव हे प्रोपोजल कोणें घातलो. आमकां कालांगूटाक आमच्या विलेजीक अर्बनायजेशन जाय म्हणून. रुरल म्हणून आसता आनी अर्बन आसता एरिया. रुरल एरियाक कितें आसता, पंचायत आसता आनी अर्बन एरियाक म्युनिसिपालिटी जाता. हें तर कोणाक डिस्कस करूंक जाय न्हू, जाल्यार आमकां आपोवचे मिटिंगेक आमी येतात. मिटिंगेक आय लेट द पीपल नो द डिफरन्स बिटवीन अर्बन एरिया एंड रुरल एरिया. आनी तशेंच हांव एक सांगूंक सोदतां की जरी तर अर्बन तर हांगासर जालें, इन शॉर्ट तुका सांगता हांव
we welcome municipality in our village. We are welcoming, we open the door, we'll welcome everyone. सगळ्यांक की हांगासर ही म्युनिसिपालिटी करात म्हणून ती आमचे प्रॉब्लेम ना. आमी अर्बन करूंक जायना, अर्बनायझेशन करूंक जायना कालंगूटची विलेज. आतां आयकात, थोडे म्हणटात केलें जाल्यार आमकां फायदो जातलो. कितें फायदो जातलो? आमचे बीच एरिया पळय हा कोस्टल बेल्ट तांकां फायदो जातलो. CRZ2 वा CRZ3 कितें जातलें करात, तें करपाक आमी तुमकां दिवचें ना. थोडे म्हणटा की जी पळय घरां आहात कालंगूटान ती सगळीं साल्वात जातलीं, रेग्युलर जातलीं घरां म्हणून. कशी रेग्युलर जातलीं सांग म्हाका तूं? ही तर अर्बन एरिया म्युनिसिपालिटी जाली जाल्यार, अर्बन एरिया जाली जाल्यार तेचो FAR आसतलो. सद्याक हा 33%. आमचे कोस्टल आमचे भाव आहात न्हू, तेंच्यांनी आतां घरां बांदलेलीं आहा. एका घरान 2-3 फॅमिली, 2-3 भावान घरां बांदल्यान, जॉयंट फॅमिली रावतात. त्यांचो FAR कितलो आसतलो? त्यांचो FAR आसतलो 150 वा 200 मिटर्स FAR. सो आमी आनी 33% केलें जाल्यार इतली एरिया आमी मागीर मोडची अर्बन करून, अर्बनायज करून ते आमी जावंक दिवचें ना. आनी आमच्या भावांची पळय इलिगल पळय घरां म्हणटात ती कोण सांगता ती इलिगल म्हणून? आपल्या भाटांनी बांदल्यान तेंच्यांनी, लोकांच्या भाटांनी बांदूंक ना. जोरी जर तुमी म्हणटा इलिगल जर म्हणटात जाल्यार न्हू, हांव तुका एक सांगता, आमचे गोंयांका सोड, लोकल सोड, भायल्यान येवन हांगासर घरां बांदलीं. 100 आनी 1000 घरां हा कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन भायल्यांनी बांदल्या. तुमकां खबर खंय बांदल्या पळय ते मायग्रेंटांनी बांदलीं घरां हांगासर. पयलीं तेंची मोडात आनी मागीर आमच्या लोकांचे मोडूंक येयात. ती इलिगल घरां बांदल्या पळय ती. आमी आमी कांकणां घालूंक ना कोंगडकारांनी. आमी केन्नाच दिवचे ना आमच्या एकल्या खंयच्या भावाक कोणाच्या घराक आतलां हांव दिवपाक. एग्जाम्पल दिता तुमकां. जे पळय पयशे आसता ते म्हणटा जोर रोट्टा पेज 1 म्हणटात. सिद्धार्थ गो हॉटेलाक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली डिमॉलिश करपाक. सिद्धार्थ गो हॉटेलाक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली डिमॉलिश करपाक. कितें जालें? गव्हर्मेंटाचे मिटिंगो खंय जातात, वेदर दे आर रुलींग ऑर इन ऑपोजिशन, मिटिंगो जाता हॉलांक सरकार घोडटा वा सरकार मोडटात. मिटिंगो जाता सिद्धार्थ गोवान. तेन्ना कितें एकामेकाची फाट होरपिली MLAनी सगळ्यांनी, आनी तें सिद्धार्थ गोवा मोडूंक दिवंक ना. कोणे एकल्यान केस घातले तेजो मार्टिन्स म्हणून तो, आनी ते केस डिमॉलिश करपाक सिद्धार्थ गोवा तेणी आपल्या सिद्धार्थ गोवा सांबाळलें. स्पेशल ऑर्डिनन्स पास केलें असेंब्लीन. ते जर पास करूंक शकता, आमी कित्याक पास करूंक शकना आमची घरां राखपाक? तशें हांव एक सांगूंक सोदता हांव की मॅरियट हॉटेल आहा, मॅरियट हॉटेल इन पेंजीम, सगळ्यांक 100 मिटर रिव्हराक हें लागता, 100 मिटर्स हाय टायड लायन लागता. तें कितें 100 मिटर भायर बांदलां, तेजें उदक येवन ते वॉलार बसता. वचोन पळयात. तें लिगल. ते कोर्टान गेले ते जिखले. ते कितें सांगतात? बरो बेस्ट स्टेटमेंट तेंचो. ते सांगता आमी दर्यान वचूंक ना, दर्या हांगा येयला म्हणटात ते. आमी दर्यान आमची प्रॉपर्टी ती आहा दर्यान. तशेंच आमच्या भावांक सांगूंक सोदता, आमचे फिशरमॅन भाव आहात ते आतां तरी तर बांदली आमचे आनी कालंगूट बीच मध्ये आनी उच्ची ना. कालंगूट बीच आनी आसचे ना. ते म्हणटात ते एक्झिस्टिंग बिल्डींग म्हणजे पोन्ने पळय एक बिल्डींग आहा, तिसर आमचे लायन कॉमर्स कन्स्ट्रक्शन करपाक. फॉर एक्झाम्पल ट्युरिस्ट हॉस्टेल आहा कालंगूटचे, सोजलोबो आहा, ते लायनींग कन्स्ट्रक्शन येतली म्हणून बीच आनी हूंय उरल्या. आनी तुमी जाल्यार ग्लोबल वॉर्मिंग जातात. आयज पळय द वॉटर इज मोर दॅन द लँड. आयज आयस मेल्ट जावन जालो कळ्ळें, ओझोन लेयराक बुराक पडला आनी गरमी कॉमेस जाल्या. आतां जावचें ना. तुमी आनी 10-20 वर्सांनी फुडें आमी आसचे ना संवसारांनी. 20 वर्सांनी हो दर्या समजा वयर येतलो आनी उदक जे लायन पळय CRZ तेजेर मारतलें उदक. तेन्ना गोमतलें आमी संवसारान फुडें आसचे ना. तेन्ना गोमतलें की CRZ कितें पळय तेन्ना खंय घरां बांदूंक जाय पळय ती. आनी दुसरें कितें जातलें पळय, आमचे पळय आतां भाव आहात, शेक ओनर्स आहात. Did you see the guideline of tourism? They म्हणटा the guideline says if anyone is having any resort, any guest house on the beach, you are not supposed to have any shack in front of them. पळयात गायडलायन ओपन करात. ही तर अर्बनायझेशन जालें जाल्यार सगळीं येतलीं हांगासर हॉटेलां, भायले घेतले लोकल्सांक आमचे इतले पयशे ना. सगळीं रिसॉर्टां येतलीं बिचार आनी रिसॉर्टा फुडल्यान कोणाकूच येयला असो एक शेक घालपाक. आमचे नुस्तेकार भाव गेले आनी आमचे फिशरमॅनींग गेले. आमच्या वडिलांनी आमकां झाडां, माड, पणस आंबे लायलेले. ओरिजिनल लायलेले आंबे पणस आमी आयज खातात. तशें आमी सगळ्यांनी आमच्या एक मतान आमच्या भुरग्याक, आमच्या फुडाराचे आमची भुरगीं नेक्स्ट जनरेशन तांकां आमी कितें करुया. आमी झाडां लावया वा आमच्या ओरिजिनल पळय आमचे गांव सांबाळला तो आमी गांव सांबाळया. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खूब जाण आसतात न्हू ऑफिसांनी बसता कितें आनी
कमेंट्स घालतात हें करूंक जाय तें करूंक जाय अर्बनायझेशन नाका हें नाका तें नाका म्हणून वय आमी शिकलेले मनीस तुमचे करून आमी देड शाणी आमकां तांबडे ते तांबडे खबर आहा कांय ते कांय खबर आहा कोणें ओके अवेरनेस करूंकूच जाय आय एप्रिशिएट कोण अवेरनेस करता पळय ताका तुमी भायर सरात एकूच जालें हांवें आयकलां की म्हाज्या लायफान एकूच ओपोज जालें नायलन सिटी स्ट्रीपान जालें मेहता स्ट्रीट पासून येयली पूण एकूच मेलावलें पळय गांव आहा न्हू तेणें आपलो एकूच दाखयलो IIT पळय येताली न्हू तेंच्यांनी ती बंद केली वालोत तांकां लोक भायर सरलो सगळ्या गोंयकारांक सपोर्ट केलो तो हें मागता आमच्या गांवांत तर कितें जालें जाल्यार आमी सगळे भायर सरुया सगळ्यांचो सपोर्ट घेवया कोंगडचोच न्हू आख्ख्या गोंयकारांचो आनी आमचो आमी गांव सांबाळया कलंगूट देव बरें करूं